Koszani sotaduka, Puskya kodi sotaduka, Kusha kora sotaduka, Somme kori sotaduka, Isa vakoro dedana, Tarza kere unta sota, Aicha Isa Jesus Ruso, Duka Gloria Veme Goita, Soko Shani Sota Duka, Puskya Koti Sota Duka, Kusha Pora Sota Duka, Somme Kore Sota Duka. Deus brodistiu, mai मगाचो युकाराज या मिसाक करीत भाशेन सगळे देवाचे उपकारा पासून ताका दिनवासुया आनी कोणती बरीच काळजान आमी असोक पातकी म्हणून ओळखून हे मिसा भेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावानो हे मिसांत आज वांटो घेतना लुर्दिना काब्राल ही आमची भयणी पासून हांवें मागता. आज 1 म्हयनो भरता ही आमची भयण अंतरल्या तिका सासणाची शांती सासणाची सवस्काय मागता आसतना मागुया आयज एक आमची भयण लुर्दिना काब्राला भाशेनूच जायती कश्टून अंतरल्या मारिया प्रेसियोजा म्हूण तिचे पासत आमी मागीत आसलेल्या तिचो इंत्योरास सांजे मागुया तिचे पासत आनी तिच्या घरच्या पासत जायते कश्टांतल्यान देवान तिका तपासली. तेल्मा वो मारिया प्रेसियोजा तिका सुर्गीचें राज. तशेंच मागुया जुजे आनी जॉकिनारी बेर हांच्या आत्म्या पासत आपलो वाडदीस समारंभतल्यांक बापाच्या हातान घालता आशिर्वाद मागता. रॉक तवेराम आमच्या भावाक आलेक्स डिकुन्या आनी आर्मांद आल्मेदा आपलो वाडदीस समारंभतात. देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी आमी तांकां हांव दिवया. आनी पवित्र रितींत हे पवित्र मेसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक देवा मुखार आनी आमी एकामेका मुखार सदांच कालती रावंक आनी कालतीकायेन आमची मागणी बापाक उबारूंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान चालू वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवाल मागीर सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वोदयदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, ह्या प्राचीन काळाचे समरमणेन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे आनी पुनर्जिवनपणाचे परबेंत भोगतीन आनी दोबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क परबेचो पूर्ण फोड संतोशान भोगूंक आमकां पावय आनी लुर्दीन आमचे भयणीक तुजे सासणीक विसवान वांटो दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ओजियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दलदीरपणान ती म्हाका सोदतेली. येयात, सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणेन आमकां दोनीर शेवटेलीं, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची वळख घेवन मन लावया. फांत्या परी तो दुबावा विणे येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी फांगतलो. दडको येता तशें तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वस्तनाच्या पावसा वरी तो देंवतलो. एफ्रामाया, हांव तुमकां कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुमकां? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दोबा वरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्यान उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयलीं. कित्याक म्हाका योद नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी वळख जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हाका योद नाका, मोग जाय. परतून म्हणुया, म्हाका योद नाका, मोग जाय. काकूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका नितोल करून दवर. जबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. योदनान म्हज्या तुका कसलोच हांदून मेले ना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता, कोणती बरीत कालीस, चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वलो नाय. जबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गान नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद आनी होम तुका मानवतलेत. फाटकुल्यांक हाणान तुका वेदीर ओपून दी. जबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार
मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपले मनांत मागणी करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोणे, अन्यायी, पडदुवारी, हे ते दोन वसूलदारा सारको हांव न्हय म्हूण हांव तुका अर्घ दितां. हांव सातोळ्याक 2 फावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो हांव फारीक करतां. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पुऱ्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो हो जावन आपले घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच कालतो करता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. एक सुपुल्लें भुरगें वाडटा वाडटा खंय ताच्या रुमांत ताच्या आवयन एक व्हडलें जेजूचें चित्र घातलें, पिक्चर ऑफ जीजस. आनीक ताच्या बेडा वयर तें पिक्चर घातलें आनी ताच्या रुमा बेडा ऑपोजीट खंय व्हडलो आरसो घातलो. हें भुरगें न्हेसतो आपल्याचें मुखामोळ पळोवपाक. पूण हें भुरगें खंय उठ्ठांच, सदां उठ्ठा न्हिदतना जेजूचे चित्राचें रिफ्लेक्शन ताका आरशांत दिश्टी पडटलें सदांच. As she would get up, she would see the reflection of the picture of Jesus up on her bed. न्हिदतानाय तशेंच लायट ऑफ करचे आदीं खंय जेजूचें रिफ्लेक्शन ह्या मिररांत, ह्या आरशांत तें भुरगें पळयतालें. केन्ना केन्नाय खंय हें भुरगें आरशा बरोबर वयता तेन्ना तें आपलें मुखामोळ आरशांत पळयता तेन्ना खंय ताका जेजूचें रूप दिश्टी पडनासलें. She would stand exactly where the reflection of Jesus would come. जेजूचे मुखामोळ तुवें आरशांतल्यान दिसता थंय तें तर उबें रावलें, जेजूचें चित्र खंय ताका दिसनासलें. आनी ताणें खंय एक दीस मामीक आपयलें आनी सांगलें, मामी, सी दीस, आय ऑलवेज सी, हांव सदांच जेजूचें रूप आरशांत पळयतां, पूण हांव उबी रावता तेन्ना म्हाका तें जेजूचें रूप दिश्टी पडना. आय कॅन सी ओन्ली माय सेल्फ. म्हाकाच म्हजें रूप दिश्टी पडटा ह्या आरशांत, जेजू दिश्टी पडना. भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर शुभ वर्तमान आमकां अशीच कितें एक खबर सांगता. जेन्ना आमचे सवें हांव आसा, हांव म्हजें म्हाका हें आसा, तेन्ना म्हाका आनीक दुसरो कोण दिश्टी पडना. भोव करून हांव मागणी करूंक येता तेन्ना म्हजे सवें तर हांव आसा जाल्यार म्हज्यान मागणी करूंक जायना. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आनी तें हांव म्हणटात तें प्रायड, गर्व, मिजाशीपण, बोस्टिंग ऑफ वन सेल्फ, आपल्याचीच बोडाय दाखोवप, तेन्ना म्हज्यान मागणी करूंक जायना. पळयात, हांगा 2 मनीस आसात, एक फारिजेव आनी एक टॅक्स कलेक्टर, 2 वसूलदार. 2 म्हणजे टॅक्स. फारिजेव मागणी करूंक येता आनी 2 वसूलदारूय मागणी करूंक देव मंदिरांत चोडून वेतात. फारिजेव सारको फुडें येता आनी कितें करता, तो देवाक पळयना, तो आपल्याकूच पळयता, हे सुपिल्ल्या भुरग्या भाशेन.
हे सुपुल्ले भुरगे सारके आरशाशिवाय येता तेन्ना आपल्याकूच पळयताले. जेजू ताका दिश्टी पळनासलो. फारिजेव देव मंदिरांत मागणी करूंक येता, ताका देव दिश्टी पडना, ताका आपुणूच दिश्टी पडटा. देखून तो म्हणटा, देवा हांव हेरा भाशेन न्हय, हांव बरो मनीस, हांव बरो मनीस. तो फाटल्यान आहा ताचे भाशेन देखून न्हय हांव हेर सगळे चोर, हे सगळे उनीत करपी, हे सगळे प्रदुबारान सांपडलेले मनीस, हांव बरो मनीस. हांव सुमाराक 2 फावटी उपास करता. हांव म्हजे सगळे तो 10वो वांटो दिता, टेंपलाक दिता. टायट्स आमी म्हणटा ताका. 1/10 आय गिव टू द टेंपल, आय गिव टू यू. आपुणूच सांगून गेलो, हांव हांव हांव. He did not pray because he was looking at himself, self-esteem, proud man. 2 वसूलदार फाटल्यान आसलो बाबडो. तो कितें म्हणटालो, तो आपली तकली पुरान वयर काडूंक भियेतालो. देवाक पळोवंक, देवाचें रूप पळोवंक आपलो भियेतो. देखून तो कालो आसलो. आनी तो आपल्या मनांत कितें म्हणटालो, सायबा म्हाका बोगोस, हांव पातकी, हांव पातकी. आमी फटयल्यात लोकांक, हांवें जायत्यांचो टॅक्स सुबेज घेतला, म्हजेच जुदेव भावां भयणांचेर आमी उनीत केल्या. हांव पातकी, म्हजी काकूट कर. बाबडीनो, ह्या आरशांत ताणें कोणाक पळयलो? देवाक पळयलो, आपल्याक न्हय. आनी देवाक पळोवन ताणें देवाचे काकुतीक उलो मारलो, म्हजी काकूट कर सायबा. हे देव मंदिरांत पुरान येवंक म्हाका फावना, तुजी काकूट मागूंक हांव आयला. तुजें बोगसणें म्हाका दी. बाबडीनो, जेजू म्हणटा, तो मनीस फाटल्यान रावन आपलें ओड्डें बडोवन मागणें करतालो, तशें मागणें देवान आयकलें. देवा मुखार तो देवाची काकूट बरेपण घेवन गेलो घरा. न्हय तो फारिजेव, कित्याक ताणें खरें म्हळ्यार देवाक मागणी केली ना. तो आपलीच बोडाय सांगून गेलो. मागण्यांत बाबा मुडीनो खालती काय निबेल गरजेची. देखून जेजू म्हणटा पळयात, आपल्याकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आमी देवा मुखार आनी मनशां मुखार कांयच न्हय. हें आमचें धोरण जावंक जाय ह्या 2 वसूलदारा भाशेन. आनी आमी कितें, आनी आमचे लागीं कितें आसा तेंवूय देवाचें फुंक्या देणें. तो आपलें देणी वांटीत आसता. आमी कोण? आमी धूळ आनी माती, आनी धूळ आनी माती आमी जाता. बाबडीनो प्राचीत काळ आमकां होच उगडास करता. आमी धूळ आनी माती. आमचे सिमितेरींत आमी गेल्या 3 वर्सांनी आमकां कांय मेळना त्या मनशाचें. तो मागीर व्हडलो करोडपती जावं, वो तो मागीर सारको धाकटो भिकारी जावं, कितें मेळटा? थोडीशीं हाडां आनी गुडीत धाकटलो तकलो, जो मातयेन खावंक ना. हें आमचें व्हडपण, हेंच आमचें गर्व. बावमडीनो, आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरुया, आमी देवा मुखार सदांच खालती. आनी भोव करून आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना आमी देवाचें रूप पळोवंक, आमचें न्हय, देवाचें रूप आमी पळोवंक आनी सोंपिल्ल्या भुरग्या भशेन आरशांत जेजूक पळोवंक. आनी आमी कोणूच न्हय. आनी तोच जेजू जो आमकां दिसान दीस ह्या अवताराचेर मेळटा, जो आपल्याकूच खालती करता, आपल्याकूच आमचे खातीर मोडून दिता. भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा ते भशेन दुसऱ्या आबेस्वरांत तो देवाचे सैमाचो आसलो.
देवाच्या सोयबाचो आसलो आनी देवाची गोत ताणें सांबाळून दवरूंक ना आनी आमचे खातीर मरोपर्यान कुर्सार मरोपर्यान खालती जालो. हेंच खरें व्हडपण आमच्या जिवितांत बकूर नेपिराचीत काळांत आमी अनुभव हे मिसांत कृपा मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावुया सर्वेस्परा मानून घे. C3 पान 40 C33 पेज 42. भावंडूय आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलीं जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या मोहीत सगळीच्या गावा सर्वेस्वर मानून. देवा आमचे दयाळ बापा, नितोळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गूढ समारंभूक तूंच आमकां फावो करताय. वर्सान वरोस पास्कांची परब भायल्या दोबाज्यान समरमतना काळजाची खरे भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी आनी रुळदीन आमचे भयणीक तुजे सासणीक विसवांत वांटो फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना ओगुणांचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी आनंदान स्तुती गायता. Povit, 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 Nobaraco sorbispor tu, Sorgani sonsa moja, tucia vojvova, U sorgi ukazuj son, Sorbispora činami, jedna taka son. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजें रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें मोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगुतुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बाळी. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरा लुर्दिना, जुजे आनी जॉकीन तशेंच तेलमा हांची काकूट कर. ताका तुवें संवसारांतलें आपूण विलें. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मरून गेली, तशेंच आतां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची ती बागिली जावं. मरून गेल्ले सगळे आमचे भाव भयणांक तुजे पुनर्जिवंतपणाच्या दोबाज्यांत वांटो दी म्हूण आमी मागता. तुजे पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक तांकां फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे आमचो आस्कारी बागयोन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबडीनो. आमचे खातीर मरून पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आपल्या जेवणान आमकां दिसान दीस पोसता. आमी खालती जावन आमी देवा मुखार कोण न्हय म्हूण समजूंक आमी एकामेकाचे मोगांत आनी एकचारांत वाडून आज ताणें शिकयलेले मागडे म्हणटा आसतना आमकां खरी खालतीकाय दी आनी देवा मुखार आनी मनशां मुखार खालती जावन शिकूंक आदार दी म्हूण मागून म्हणुया. आमचे बाबा चडणीच्या तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली संवसारी वडपणांतली मिजाशींतली आपसुवार्थपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुझे येता राजूर चलोयता ज्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणा दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्तू जेजू मोरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मोरोपुऱ्यान कालती जाल्लो देखूनच बापान ताका उंच उबारलो आनी सगळे नांव परस व्हडतें नांव ताका दिलें. वस्तू जेजू आमचो सुरवुंडार देवाचो पूत आज आमचे काळजां दिता. कालतिकायेन ताका शिवतली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका फलना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावुया. D21 जेजूशी येयात पान 58. D21 पेज 58.
प्रार्थूया. काकूत्सरा देवा आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत कालतिकायेन आमी आज वांटो घेतला. हे जेवणाच्या बोळान दिसान दीस आमचें जिवीत तुवें सोडविलेल्या भुरग्यांचें स्वतंत्र जिवीत जावंक, कालतिकायेन एकामेकाच्या मोगांत वाडूंक आनी काळजाचे खोरे भोगतीन पास्कांचे परबेक तयार जावंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो, आज सांजे 5:30 वरांचेर खुर्साची वाट इंग्लीश भाशेन आनी 6 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. 6:30 वरांचेर फाल्यां आमचे इगोजेंत आमी ओस्तुऱ्यांचो दीस पाळटा. सोमरोम सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातलो. 10 ती सांजे 4 वरांचेर चाव पाणी घेवन सोंपतलो. कितें भाशेन सगळ्या ओस्तुऱ्यांक आमच्या मना काळजांत दवरून तांचे पासत मागुया आनी ओस्तुरीचें व्हडपण आनी व्हडतेपण सदांच नियाळूंक सगळ्यांक समाजाच्या बोकरून देगेक आसलेल्या ओस्तुऱ्यां पासत आमी मागुया. फाल्यां आमची सदांचे भाशेन मिसां जातलीं. 9:15 चुरूय दोतोर ना, आमचें 9:15 मीस आसता. सो सगळ्यांनी आपापल्या मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां बरी आमची तूं सुकेसाई. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां बरी आमची तूं सुकेसाई. काळजाचो उजवाड जेजू, मोलाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोलाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू.